संतोषाने उल्हास भरीत काळजात घेऊन तुझे समोर बापा मी आयल्या. तू केल्या सर्व कार्यात अर्घा देऊन भक्तीन अर्घा बलिदान भेटैका. उत्तर तुझे ऐकू काशेता जिनियन ते बाळू आधार मागता. जीवित आमचे समर्पण दिता कसवाव्याम सोबेठैका. संतोषाने उल्हास भरीत काळजात घेऊन तुझे समोर बापा मी आयल्या. तू केल्या सर्व कार्यात अर्घा देऊन भक्तीन अर्घा बलिदान भेटैका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या आस्मे जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचे एक वर तुमचे सौवे आसो. तुमचे सवे आसो. हे मीस अर्घ बलिदान जावन दिता रिमल क्लारा मेंडोन्सा तांचे त्या सांग खातीर मागोवंक उडास दवरया. मोगाच्यानो हेवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो स्वागत. आज आमी 30 आनी 3 भुरगीं पयले पोटी जेजूक उंडी आनी वायना रुपार आमच्या काळजान घेवच्याक व्हडा अत्रेगान आमी राखून रावल्या. जेजू जिविताचो उंडो आत्मीक कान जावन ताका आमी स्विकार करतना आमी सदांच जेजू बरी जावच्याक आनी ताच्या मेटांनी चलच्याक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगात आस आमकां येवकरीत सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या याजकांक, सिस्टरांक, शिक्षकांक तशेंच देवबिरांतीन वाडयल्ल्या आमच्या आवय बापायक, पदर मदरनीक आनी सर सैऱ्या खातीर प्रत्येक तरान ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. मोगाच्यानो फिरगे जयंत भुरग्यांचो पयलो कुंभारचो दीस एक वर्तो दीस जावन आसा. ही भुरगीं हे दोळो तांच्या वडिलां सांगता मिसाच्या बलिदानाक आयल्यारय संपूर्ण तरान बलिदानान वांटो घेवंक ती सकनातलीं. आतां तांचो कुंभारचो सक्रामेंत जाला प्राजीत असो आनी आज पयले फावटी क्रिस्ताक ती सेवतात आनी हाचे उपरांत क्रिस्ताच्या बलिदानान संपूर्ण तरान वांटो घेवंक ती तयार जातात. तांकां जायतो संतोश आसा, इल्लो उद्वेगी आसा आनी तुमकां तांच्या वडिलांक भोव व्हरतो संतोश आज. पूण हो संतोश वडिलांक तशेंच सर्व हांगा आसल्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतल्यांक म्हजें आपणें जावन आसा. ह्या भुरग्यां खातीर मागोवंक आज तीं आंजाळ भुरगीं आनी एक दीस तुमी तशेंच आमी तशेंच आसल्या. आज तीं भोव आकर्शक दिसतात. एक दीस आमच्या पयल्या कुंभारा दिसा आमी तशेंच आसल्या. आतां आमच्या जिणयेचेर एक नदर गेल्यार आमचे ह्या जिणये पळयणार कितें जालां. तो संतोश तो मोग क्रिस्ताचो जेजूक स्विकार करचो त्या दीस आसुल्लो आजुनूय आसा गे हे एक सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. तशेंच आमची जबाबदारी ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागोवंक सदांच तांचो संतोष तो उरोवंक क्रिस्ताच्या मोगान तांणी जियोवंक आवय बापायच्या आनी कुटुंबाच्या सांगातपणांत आनी मोगान वाडोवन येता आसतना क्रिस्ताक एक खरें साक्षी जावंक जायते फावटी आमी ह्या संगतींत सुकोवन पडल्या. क्रिस्ताचे खरें साक्षी जावंक जावना. पयल्या कुंभाराच्या वेळार आमकां ती आशा आसली पूण आमची आशा निवोवन गेल्या या सुकोवन गेल्या या वाट चुकल्या जावंक पुरो या थोडे फावटी आमी सुकोवन पडल्या जावंक पुरो. आमचे काही वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया आनी भुरग्यांक खातीर आमची मागणी बसया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
ह्या पसून म्हगे वंशनांव संवकार वयर सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्विस्प्या देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर Krista kakulka Somya kakulka महिमा देवा घोषली आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा मावा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागना सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आज बऱ्या गवळे असो जेजू बरो गवळी बऱ्या गवळे सायतार तशेंच दैवीक आपोवण्या खातीर मागचो दीस त्या देखून वोकेशन संडे म्हणून आमी म्हणटा आमकां बरी देवापणी मेळोवन दिता आमी मागया आनी जेजू बऱ्या गवळ्या बरी आमची जिणी जावंक प्रयत्न करया. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तान मरणाचेर जैत व्हरून ससणीक महिमा जोडून घेतली सर्गींच्या सगळ्या भक्तां बराबर ताच्या महिमे संतोशांत आमकां वांटो दी अशें जंय आमचो दिरादीक गवळी गेला थंय तसो खालतो ही शाबितायेन पावो म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रतेच्या एकपणान जियेता राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवल पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताल्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलांचे सगळे घराणे दुबावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें भावानो तर आमी कितें करीजे. तवल पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मोडलो
हर एकलो आपल्या पातकांचे बोक्साने जोडूंक जेजू क्रिस्ताचे नावी पवित्र स्नान घेवंक. तवल तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आशिल्ल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवान दिवंक पळयले आनी हे नसचे संततीतावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतार मानून घेतिल्ल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जाणां त्या दिसा तांच्या मेळान दाखल जाले. देवाचे उतर हें. देवाचे वडकार. Servéspor mozo goli, kais maka unena. सर्वेस्पर म्हजो गवली कांयच म्हाका उणेना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशान उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान गथय दिता. Servéspor mozo goli, kais maka unena. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. कालोगाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वयता हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दंडो आनी बेत आसात ती म्हाका दय दिता. Servéspor mozo goli, kais maka unena. Servéspor mozo goli, kais maka unena. सा पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. प्रिती मोगाच्यान बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सस्नेकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांतल्यान कसलेच कापाटीपण आयलें ना. ताका सवुल्ल्या वेळार ताणें फाटीं सवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टेलें ना. बागार निती प्रकार जर्ती करतल्यांचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. तोवल पर्यान वाट सुकून गेल्या बोकऱ्या बरी असली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवल्यात फाटीं आयल्यात.
देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Serve spod तुमचे सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या वेळी जेजून फारिसेवा लागीं म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण बकऱ्याच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरे सुवातेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवाल दार करता. बकरे ताच्या ताळ्याक काण दितात. आपल्या बकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटास तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो ओळखता ते बकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकूल वचनात. ते परक्याचो ताळो ओळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पोळण धांवतात. जेजून तांकां ही वपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, हांव बकऱ्याचें दार. म्हजे पयले आयले सर्व सोर आनी लुडकार. देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच ते दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबित्यान आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन वमतच्या मापान ते मेळो म्हणून. देवाचे उतर हे. सेव्या जेजूक कुमगारांत, करया ताका गवळी आमच्या जिवितांत. सेव्या जेजूक कुमगारांत, करया ताका गवळी आमच्या जिवितांत. कुमगार घेवची भुरगीं आयकतात गी? हॅलो, रेडी गी? येस, वंडरफुल. एक दीस एक हेरेतीक म्हळ्यार देव ना म्हूण मनसो एकलो अंतोनी पाद्वा लागीं ताच्या सरशी येता आनी येवन म्हणटा, जर म्हजें गाडू म्हळ्यार डॉंकी, म्हजे डॉंकीन त्या एवकरिस्ताच्या मुखार दिंबी घाल्ले जाल्यार हांव जेजू कुमगारांत आसा म्हणून पात येता म्हणटा. आनी ह्या वेळार सांत आंतोनी एक दीस नामियरता ह्या परिक्षे खातीर. देखून हे परिक्षेक दोगांय तयार जातात. तशें ह्या परिक्षेक आनीक 3 दीस आसतना तो हेरेतीक, तो मनीस ओनर, त्या डॉंकीचो ओनर ताच्या डॉंकीक काले करता, तर खावंक दिनासन दवरता. कांयच खावंक दिनासन दवरता आनी फास्टींग करयता ताका. तशें अकरेक त्या एग्जामाचो दीस येता, और परिक्षेचो दीस येता आनी डॉंकीक आपणारतात. एका कुशीन सांत आंतोनी पाद्वाचो तो एवकरिस्त घेवन तयार आसता आनी एका कुशीन त्या डॉंकीचो ओनर ताका कितें डॉंकी खावंक जाय ते खाणून उबें रावता. आनी आश्चर्य कितें म्हळ्यार ती डॉंकी
शीदा इतलें कठीण बूक 3 दीस कितेंच खायनातलें इतलें भुकेन आसल्यार ती पयले वचून थंयसर सक्रामेंता मुखार दिंबी घालता आनी ताका नमस्कार करता आनी उपरांत ताचें खाण खावंक वेता. वय मोगाळ भुरग्यानो, त्या आजपाच्या खाडयेंत कठीण भूक लागल्या त्या गाडवान वा डॉंकीन आपणाच्या यजमानाक बरो गवळी जेजूक दाखोवच्याक ताणें कश्ट सोंसलें आनी जेजूचें हजरपण दाखयलें. आज तुमी 33 जाणां त्याच जेजूक कितेंच दुबाव नासतना तो खरोच आमचो सोमी गवळी खरोच त्या येवकरिस्तांत हजर आसा म्हणून पातयेवन ताका सेवंक हांगासर जमल्या. तुमकां सर्वांक जेजूच्या मोगान तुमकां उल्हास पटयता आनी तुमचेर त्याच गवळ्याची आशिर्वादां मागता. तुमी भायर सबार खाणां जेवणां जेवल्यात वय गी, जेवल्यात गी, हॉटेलांत आनी खाणां जेवल्यात गी, फंक्शनांत आनी जेवल्यात न्ही. वय आतां थंय वता आसतना तुमी कितल्या दिसांची तयारी केल्या? कितल्या दिसांची तयारी केल्या? कितल्या दिसांची तयारी केल्या? थोड्या घंट्याची वय गी, ड्रेस करचे, इल्लेशें मेकअप करचे आनी ताच्या उपरांत वयचे वय गी. पूण आज जेजूक सेवंक तुमी आयल्यात न्ही, तुमी केदाळ तावन तयार करतल्यात, ल्हान तावन तयार करतल्यात न्ही. मागणी करा, मामीन मागणी कर, मागणी शिक म्हळें. ताच्या उपरांत ह्या वर्सा तुमकां दुतोण आसली, कुंभाराची दुतोण आसली वय गी आसली गी. सगळीं आयली ती आयल्यात गी तुमी कुंभाराक दुतोनेक आयल्यात तें वय गे. तर तुमी कितल्या दिसांची सबार दिसांची तयारी केल्या? हे कित्याक जावंक पुरो? कित्याक तुमी सबार दिसांची तयारी केली? फंक्शनाच्या जेवणाक अर्ध घंटो तयार करून गेल्यात. पूण हाका तुमी खेळाडा थावन दुतोन शिकल्यात त्या दिसा थावन तयारी केला. कित्याक आमची संवसारी जेवण फकत आमकां कुडीक भलायकी दिता आनी त्राणेन भरता आनी आमकां काम करूंक सक्तेन भरता. पूण आज तुमी सेवसो, आज सेवसो कोणाक तुमी कुंभारांत कोणाक सेवता? तुमी कोणाक सेवतात? जेजूक सेवतात. जेजू राय असो राय धनी आमचो सोडवोनदार त्याच जेजूक सेवतात आनी ताका सेवले वरवीं कितें जाता? आमचे आत्मीक, आमचे कुडीक आनी आमच्या मतीक भलायकी मेळटा आनी आमकां सर्गीच्या जिविताक सर्चाक त्राणेन भरता. आनी जेजू जावन आसा आमकां जिवीत दिवचो आनी सगळ्या संवसाराच्या धन्याक देवा बापाक सेवनचे भाग कोणाक फावो जाला? फकत आमकां क्रिस्तांवांक. हेर खंयच्याय धर्मांत त्या देवा बापाक स्विकार करन ताचे मारिफात जिवीत जिवोवचे भाग फावो जावना. बगर आमकां क्रिस्तांवांक मात्र हें फावो जाला देखून आमी खरेंच भागी. जेजू उंड्या वयनांत खरोच हजर आसा म्हणून कोणें सांगलें आमकां? कोणें सांगलें? कुंभारांत जेजू आसा म्हणून कोणें सांगलें? कांय आयडिया आसा गी? ना न्ही. जेजूनच सांगलें आसा. जेजू निमाण्या जेवणार बसतना कालें केलें? उंडो मोडून आपल्याशी सांग दिलें आनी म्हळें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड. आनी वायन तांकां वांटलो आनी म्हणालो घेयात आनी पियेया हे म्हजें रगत. आनी हेंच जेजून कितें केलें? कुर्साच्या मरणा वेळार ताकाच ताची कूड मोडून आमच्या पातका खातीर आमकां ताणें बचाव करन आमकां ताचे कूड सेवच्या मारिफात तो आमकां त्राणेन बरोवंक साध्य जाता. आज आमी त्याच आमकां पातकांत सोडोवच्या त्या जेजूक स्विकार करूंक हांगासर दोवी नेसना नसून तुमी सर आयल्यात वय गी. आंजा बरी तुमी दिसतात, सोबीत दिसतात, आज सुपर दिसतात वय गी, सुपर दिसता. आनी तुमचे आवय बापाय पळय बरें वस्तू घालून बरें भांगार घालून बरें सोबीत दिसतात. अशा उपरांत तुमकां कळीत आसा हांगासो एक संभ्रम जाल्ल्यान काल करूंक आसा. भायर परत्यान एक व्हडलो संभ्रम आसा थंय वय गी. हॉलांत नाजाल्यार हॉटेलांत आसतले, थोड्यांचे घरांत आसतले वय गी. थंयसर सबार जेवणां खाणां नाच संगीत MC आनी कितें गिफ्ट्स आनी पुरो तुमकां मेळटा. पूण मोगाळ भुरग्यानो आज तें जाय नजो तुमचें आस्त. आज तुमकां मेळचें आस्त आनी व्हडलें गिफ्ट खंयचें? कुंभारांत कोण मेळटा तुमकां? जेजू मेळटा. तो जायज तुमचें दायज आनी ताका तुमी वेंगले वरवीं कालें जाता तुमी जेजूक तुमच्या
कुडींत जियोंक तुमी सोडतात आनी कुमगार जो जाग्याक आले म्हणटात आमी हांगा कुमगार आमी खंय दवरला खंय दवरला थंय टबेर्नकल न्ही वैगी टबेर्नकल देखून आसता न्हू तुमी जेजूक सेवतात जेजूक तुमच्या कुडीन दवरतात तर जेजून जियोनचे जागो तुमी जातात देखून तुमकां काले म्हणटात जिवी ताबेर्नकला म्हणटात जिवी ताबेर्नकला देखून आसता न्हू तुमी नितळ जिवीत जियोंक आसा देवाक मानवून जियोंक आसा देवाक मानवून जियेचें जाल्यार आमकां कितें गरज आमकां त्याच देवाक कशें मानवून जियोनचें म्हणलें शिकोवच्याक एक लिडर एक गवळ्याची गरज आसा वैगी आमकां कितें म्हणी बरें करीचें जाल्यार शिकोवंक एक टिचर जाय जेन्ना आतां तुमकां कुंभाराची दुतोनी शिकोवंक कोण आसली कोणी नासली कुंभाराची दुतोन शिकोवंक कोण आसली टिचर सिस्टर पाद्रा आनी असले न्ही ते कोण जावन आसले गवळी तुमचे लिडर तशेंच आमकां जेजूच्या विशयांत शिकोवंक देवा बापाक कशें मानवून जिवनचें म्हूण शिकोवंक कोण आसा आयची शुभवार्ता म्हणटा जेजू बरो गवळी आमकां आसा तो आमकां कशें शिकयता देवाक कशें मानवून जिवनचें म्हळें आमकां शिकयता तर आतां ह्या जेजूक आमी पळोवना वैगी पळयला गी तुमी जेजूक पळयला गी ना न्ही मागीर त्या जेजू सरशी कशें येचें आमी जेजू सरशी कशें येचें मोरयेक आयका लागीं तुमी मोरये लागीं गेल्यार मोरी खंय आपोवन व्हरता आमकां जेजू सरशी आपोवन व्हरता आतां जेजूय दिसना मोरी दिसना आतां मोरये सरशी कशें येचें मोरये सरशी वचोंक तुमकां आज एक वस्त दितात कुंभार जाल्लें लास्ट काले दिता तुमकां रोजारी दिता वैगी रोजारी मुखांतर तुमी खंय वचोंक आसा मोरये माया लागीं वचोंक आसा मोरये माया लागीं गेले जाल्यार आमकां कितें गरज आसा तें ती आमकां फावो करता आनी ती आमकां जेजू सरशी व्हरता जेजू कित्याक आमचो बरो गवळी तो आमकां सारकी वाट दाखयता जेजून आमकां बापा सरशी वेची वाट दाखयली आनी तो आमचो बरो गवळी जाले जर जेजू आमचो गवळी जाले जाल्यार आमी डॅडी मम्मीन सांगलें उतर आयकता बरें करून शिकता आनी वडिलांक गौरव दिवंक शकता दुसऱ्यान जेजू आमचो बरो गवळी कित्याक तो देवाच्या मोगान आमकां भरता जेजू आमचो मोग करता आनी देखून ह्या संवसाराक येता कुर्सार मरता आनी आमकां परत आमच्या देवा बापा लागीं एकवट येता त्या देखून जर आमचो मोग करचो जेजू आमचो गवळी जाल्यार आमी करेक्ट जावन मिसाक येता वेळार मिसाक येता दोतोणेक येता मागणें करूंक शकता आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक शकता तिसऱ्यान जेजू आमकां सांबाळटा जेजू आमकां सांबाळटा देखून हांगा कोणाकी आज पिडा आसा गी तुमच्या मदें सगळें परफेक्ट न्ही आज कांय प्रॉब्लेम ना न्ही आतां कुंभार काणोनचे कोटलें सेलेब्रेशन करूंक तयार आसात वैगी कोणें आमकां सांबाळलें आज हांगा येता म्हणसर तुमी गाडयेर आयल्यात आनी हांगासर शोबीत करून बसल्यात फॅनां घुमतात फॅनां कांय पडोना न्ही घुंवत आसात तीं वारें दिता मात वैगी हे पर कोण सांबाळटा जेजू आमकां सांबाळटा देखून जेजू बरो गवळी आमचे सांगत आसले जाल्यार आमी कितेंय करूंक साध्य आनी कितेंय जोडूंक साध्य देखून मोगाळ भुरग्यानो आज येवचो त्या कुंभारांत येवचो जेजू तुमचे दायज जावंक जाय जेजूक तुमी आपणायले जाल्यार हजारांनी गिफ्टां तुमी जोडयेत आनी व्हड व्हडले कार बंगलो कितेंय जोडूंक तुमकां साध्य आसा बगार त्या जेजूच्या संबंधांनी तुमी बरोवंक आसा आनी तुमकां सदांच भलायकी बरें मोत जाणवाय सगळें मेळटा देखून त्यास जेजू सांगता जिवीत आसतावन प्रारंभ करूंक आनी मोगान त्या सोम्याक स्विकार करूंक गौरवान स्विकार करूंक आमी तयार जावया आनी प्रत्येक रितीन त्यास जेजूक मोगान गौरवान स्विकार करून ताचे मारिफात जिवीत जिवन एक दीस त्या बापा सरशी पावोवच्याक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया उबे रावया आमच्या बावडताची उसारणी आमी करया सुतमंतान देवाक सर्वपदीधर बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीचेर असणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुदाक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर बेसमोलो हांव बारवय कांसलमलो ताका कुर्सार जोडलो तो मेलोन ताका केलो तो मेल्यान देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो जिवन जालो सरकार सोडलो सर्वपिता देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवनपण सोंसणाचें जिवीत आमेन
या बागे दिसा सुमेच्या जिवंतपणात वांटेली जावंक ह्या बलिदानांत आमी पात्र घेत आसतना आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. तुझे विसाव मंदरूंवरच्या आमच्या पप्पा साहेबाक सर बिस्पाने याजकांनी धर्मिकांनी जेजू बऱ्या गोवल्याची देख घेवन पवित्र सभेच्या संध्यांचो मोग करूंक कृपा दी म्हणून मागता. जवाब बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी लोकांच्या बरेपणा खातीर करूंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगोजीच्या गोवल्याक आमच्या विगारांक सर व्याजाकांक तुज्या बेसावांनी भर आनी तांच्या मिसावांत जाय आसची पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां वोत म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमी हर एकल्यानी जेजून शिकयल्ल्या सस्नीक जिविताच्या वाटेन चलोवन बरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कोश्टून आसच्या सर बाबा भयणींक तांची पिडा सोसून व्हरूंक जाय आसचे बळ आनी बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताचो साक्रामेंत घेवंक आमकां तयार केल्ल्या सर व्यासकांक शिक्षकांक सिस्टरांक सदांच तुज्या कृपे बेसावांनी बोल म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या आवय बापायन येवकरिस्ताचा महत्व समजून ताच्या जिणेंत रुता करून आमकां येवकरिस्तांतय सदांच उत्तेजीत करूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. आज येवकरिस्ताचो साक्रामेंत घेवंक तयार जाल्या आमकां तुज्या नेण्ट्या भुरग्यांक जाणवायेन आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. जेजू बरे गवलेचो पटलाव करच्याक देव आपुणे आमचे फिरगजितान येवन दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत हजाराच्या आम्हा सर्वांनी जेजू बऱ्या गोवल्याची देख घेवन आमचे मिसावान फावो ते बरे करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी इराद्यां खातीर मोगाच्या मनशां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा आमची मागणी ह्या नेण्ट्या भुरग्यांनी ती उसारल्या ती तूं स्विकार कर. आमच्या काळजाचे अत्रेक ते तूं जाणाय ते तूं मानून घे आनी तुज्या बेसांवांनी आमकां बरमन मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मैलेक आमच्या आनी आपल्या पुरुषाच्या विचारतवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, पास्कच्या संभ्रमा वरवीं आमचीं काळजां सदां संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्या जेजूचो हो पास्काचो यज्ञ आमी तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या अस्कत सैमान नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचो आनी ह्या भाशेन ससनाच्या संतोशाक आमी पावो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याही सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पुनादी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोसू आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनी तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें ती तावन असते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कररचें रगत फातकनचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावट सो गुड परगटुया. सुमया जेजू तुझे
तुझेवर आम्ही समर्पता तुझे पूर्ण जीवन आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा आमच्या सोडवणेपासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सर्गात सडणे असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी सागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशीं देवाचे माये भोव बागेवन तूं आमकां आरमोरयेच्या तिचो पती बागेवन झुजेच्या बागेवन धर्मदुतांच्या वैभवी रक्त साक्षांच्या बागेवन सभेस देवाच्या आनी सोमेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे कणवण्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माईपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बगोवन ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका नाच्या ससना आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मानून घेवन ताणें शिकलें प्रार्थन संगता मेळून म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबर शानत्रे कलांक आमकां तुजे उदार खाकुळतेन सर पातकांतलें सुटें आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मृतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिव्या संसाराचे पाप काढिले आमची काकूळ देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढिले
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडन रगत आमी सेवंक वेतां ती आमचे जडती आनी ख्यास थारेन आसा पूण जे काकुळतीन आमच्या आत्म्या अतिशय कुडीक भलायकी आनी वखाद देऊ पळया जेजू क्रिस्तावाची शेळी आमचें पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी म्हज्या भितरूंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली हुंड्या तुये काळजान मोजा भावार्ताच्या पयना जामोचो ओडादा जिविताच्या हुंड्या तुये काळजान मोजा Chapoina, Zamozo Orada, Undo tu sergiso,
जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोळ्या बोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यान ये आमच्या प्रकाश तुजो फांकय जिनयेच्या पयणार आमच्या बरवोशा पातका काळोख निवराय कुर्पेन तुझे नेटय सर्गीची वाट कुर्पेन तुझे नेटय सर्गीची वाट जेजू बोळ्या बोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका पोसणार तूं आमचो सरो लाभोसो तुजेशी धांवून येता शेळयो सर्व आमी तुज्या हिंडाच्यो पाटलाव तुजो करता काळजांत तुका जावं आशिता काळजांत तुका ओवी जावं आशिता जेजू बोळ्या बोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोळ्या बोळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका मुझे आशिवण आसा काळीज मुझे लालेवण आसा हे जेजू सेवचाक तुका ये वेगी भुक्ता बैल्यान तुज्या तूं बरो गोडी हांव तुजी शेळी Pata meni, seru dimun posta. Karya antarari,
आशेवण आसा काळीज मोचे लालेवण आसा ये जेजू सेवता तुका ये वेगी भक्त भयण्यान तुझ्या मोग तुझो बघून काळीज गायता गाया सर्गीच्या कानान देवे तुझ्या देण्यान जीवन जाला पावन उडो जाऊन येता बिडार करता सगळोच म्हाका दिता भूक म्हजी तूं ताबयता बावडूं कसो हांव तुजो उपकार काळजांत उंड्या आनी वायना रुपी आयल्या जेजू तुका आमी अर्गान दिता जवाब अर्गान तुका सौम्या जेजू अर्गां तुका सौम्या जेजू ह्या वर्त्या आमकां तरबेत केल्ल्या सर व्याजांका खातीर दम भयणी खातीर आनी शिक्षकी खातीर जेजू आमी तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू तुज्या कुडी रक्तान आमकां पोसून तुजी गटाय दिवच्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू अर्गां तुका सौम्या जेजू प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतरा आमची पटगा बोक्सिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू तुजे उतार वासून नियालत्या फर्मायेची आदार दिवच्या जेजू तांकां आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू अर्गां तुका सौम्या जेजू तुवें आमकां बरें इस्कॉल बरी शिक्षक शिक्षकी दिल्ले खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू जेजू तुज्या कुडी जेजू तूं जिविताचो दातार आमच्या वडिलां मुखांत्र बरेंपण आमकां विविध देण्यांनी भरलेल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू आमकां बरी भलायकी दिवन तुज्या मोगान बोल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू वडिलांतावन तुजो मोग भोगोंक फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू आमकां बरें फिरगस कुटाम दिवन भावार्थांत वाडून आदार दिल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू आमचो व्हडतो दीस आमकां फावो करून एवकारिस्तांत आत्मीक जिविताचें कान आमकां दिल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्गां तुका सौम्या जेजू बऱ्या क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता
अर्घा तुका सोम्या जेसू आमकां जिविताचे देणे दिल्या खातीर जेजू तुकी आमी अर्गान दिता अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्घा तुका सोम्या जेसू आमकां पवित्र आत्म्याचे देणे दिवन आमचो वर्तो मोग केल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू पवित्र कुंगाराचो सक्रामेंत घडून आमच्या सांगाता रावता म्हणून बसयल्या जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू आमच्या सर्वसां खातीर कुर्सार मेल्ल्या जेजू तुका आमी अर्गान दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू तुज्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिला जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू आमकां बरेकान जेवण फावो केल्ल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू आमकां सर वायटा विज्ञान वारांतले राखल्या खातीर जेजू तुका आमी अर्गां दिता अर्घा तुका सोम्या जेसू प्रार्थुया ससनाच्या गवळ्या आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हिंडाचेर तुझे दयाळ दीस घाल तुझ्या पुताच्या होम केल्ल्या शेळयेच्या अमोलीक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय त्याच ताच्या रक्तान आनी कुडीन तूं आमकां पोसताय जो संवसारान पाप करता तो आनी तुज्या नांवान आमकां राखतलो बरो गवळी जावन आयलो तो सर्गार मैमेवन शेळी आनी गवळी जावन आमस मेसांक ससनाच्या जिविताच्या झरेशी वरो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं कळवणी नोवे हॉल सेंट सेबेस्टन सेंटिनरी ऑडिटोरियम मे म्हयन्याच्या 1 तारखेर म्हळ्यार फाल्यांच्या दिसा 4:30 वरांचेर अर्घ बलिदानाचे आनी मोठव्या कार्यक्रमा संगी उक्तवण जातले ह्या संभ्रमाच्या कार्याक तुमकां सर्वांक स्वागत तारीख गुमानान दवरची फाल्यांच्या दिसा अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल सल्डाणा गोवळीक बाप मांगलोर दिएसीसीस हांणी मनाधिक बाप वॉल्टर डिमेलो बापांक बेलतंगडी फर्गजेक वर्ग केला मनाधिक बाप वॉल्टर डिमेलो ह्या मेयाच्या 15 तारखेर बेलतंगडी फर्गजेची जबाबदारी घेतले वेळ एमच्या आयतार आमी तेळशितले अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना गोवळीक बाप मंगळूर दिएसीसीस हांणी मनाधिक बाप रॉन्सन पिंटो बापांक उडुपीच्या शिरवा फिरगजेक वर्ग केला अर्शनचे बरीस फिरगज हंतार वाड्यावार कलेक्शन आसचें ना ज्या कोणाक तांकां उल्हास पटोवंक जाय वैयक्तीक जावन तांकां मेळचें मेच्या 14 तारखेर सकाळींचे 6:45 वरांचे मीस मनाधिक बाप वाल्टर डिमेलो आनी मनाधिक बाप रॉन्सन पिंटो भेटयतले मिसा उपरांत तांणी आमच्या फिरगजेन दिल्ली सेवा म्हणून घेवन तांच्या मुखल्या मिसावांक बरे मागचे मोठवे कार्यक्रम चलोवन व्हरतले फिरगजगारांच्या गुमानाक मे 14 तारखेर आयताराची मिसा सकाळी 5:30 वरार 5:30 वरार आनी 6:45 वरार कोंकणी मीस दुसरे मिसा उपरांत म्हळ्यार 6:45 मिसा उपरांत भोवमानाधिक वॉल्टर डिमेलो आनी भोवमानाधिक रॉन्सन पिंटो तांकां आदेवसांनी बरें मागचें तशेंच ट्रान्सफर जावन वेच्या सुपिरियर आनी धर्म भयणींक बरें मागचें मोठवे कार्यक्रम आसतले तिसरे मीस 8:15 वरार इंग्लिशांत आसतले 9:15 वरांचे मीस आसचें ना चवथे मीस सांजेर 5 वरार 9:15 वरार सकाळी गोवळीक परिशदेच्या संध्यांक तरबेती आसा सर्व संध्यांनी हाजीर जावचे तरबेती दनपरां 12 वरां म्हणसर आसतली 9:15 मिसाक आमच्या फिरगजगारांनी उगडासाक दवरचे मेयाच्या 14 तारखेर 9:15 वरांचे मीस आसचे ना वेळार तुमकां तिळजिला देखून सोनवारा संजेर आयतारा सकाळी 3 मिसां आनी संजेर 1 मीस सवयाच्या बळान इगर्जेच्या ऑफिसाक वा ह्या जाकांक फोन करिनाकात मनाधिक बाप डेन्झिल लोबो न्यू जज इन द एक्लेसियास्टिकल ट्रायब्युनल आमकां नवो वस्ते ह्या जाग जावन मे म्हयन्याच्या 18 तारखेर बेंदूर येतले मनाधिक बाप लॉरेन्स कुटिनो अंजलोर फिरगजेचो सहायक विकार हांकां अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना गोवळीक बाप मंगळूर दिएसीसीस
हांणी बेंदूरचे सहाय्यक विगार जावन नेमक केला. ते मे म्हयन्याच्या 18 तारखेर सांजेर 4:30 वरांचेर बेंदूर येतले. पूण ते तांचे MSW स्टडीज करतले जाल्यार तुमकां सगळो दीस ऑफिसांत मेळचे नात. आमच्या फिरगजेंत सबार जण बरी गावपी आसात. जर तांच्या मदल्या कोणायकी कोयराक भरती जावन दिसा मध्ये सेवा दिवंक खुशी आसा तर तुमकां भरती जावच्याक अवकाश आसा. आसक्त आसल्यानी तांची नांवां जाता तितले बेगी ऑफिसाक मनादीक पाप रॉन्सन पिंटो बापा लागीं दिवं येता. तांच्या ताळ्याची परीक्षा आसतली. वोकेशन कॅम्प मांडून हाडटा डायजेशन वोकेशन सर्वीस सेंटर. तरणाट्यांक 7वी पास जावन 10वी पर्यंत आसल्याक कोणाकय सेमिनारीक भरती जावंक आसक्त आसा तर तांणी ह्या कॅम्पाक मेच्या 8 तारखेर सकाळीं 10 वरां तावन 3:30 वरां पर्यंत सांज जुजे जिप सेमिनारीन चलतले. सर्तीक विवराक म्हाका तुमी भेटी येता. 25 मे गार्डियन बँक बेंगलोर ब्रांच बेंदूरांत ओपन जावंचार आसा. तांकां स्टाफांची गरज आसा. BCom आनी MCom ग्रॅज्युएट केल्ल्यांनी आसक्त आसा जाल्यार ऑफिसाक मेळचें. प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक कुमगार मे म्हयन्याचे 1, 2 आनी 3 तारखेर सोमारा मंगळारा बुधवारा आमी हाडून येतल्या. नंतूर कुरीस उबारलेलेचे 88वें वार्षिक फेस्त मे म्हयन्याच्या 5 तारखेर 6 वरांच्या मिसा सवे आसतले. हाका तयाराई जावन 3 मे म्हयन्याच्या 2 तारखे तावन मे म्हयन्याच्या 4 तारखे पर्यंत सांजेर 6 वरांचेर आसतले. मे म्हयन्याच्या 2 तारखेर सेंट ॲग्नेस कॉलेजींत रक्तदान शिबीर मांडून हाडटात. रगतदान करूंक मौन आसल्यांक हो एक व्हड अवकाश. किनिंगोळीच्या एका दानीन दैवी काकुळटीच्या देवासावांचे बूक दान दिल्यात. कुटुंबाक एक बूक कुटुंबाच्या संध्यांनी वा गुरकार प्रतिनिधींनी हर एक कुटुंबाक पावीत करियेत बूक दान दिल्या कुटुंबा पासून मागोवंक उगडास्त वरा. आदल्या इतर जमा जाल्ली काणीक रुपये 56,982 56,982. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. आज पयले फावटी जेजूक कुमगारा रुपी सेवल्या 33 जाणां भुरग्यांक आमच्या फिरगज वेगारा बापाचे नावी सर्व याजकांचे नावी सर्व बरें मागता आसतना तुमच्या वडिलांकी आमी उल्हास पटयता. देव बरें करूं. मोगचनो आज वर्तो दीस फिरगजेचा पहिला कुमगाराचो दीस म्हणून आमी म्हणटा. एक वर्ता संतोशाचो दीस. आज 30 आनी तेगा भुरग्यांनी पयलो कुमगार पयले फावटी क्रिस्ताक सेवला तांकां आमी सुभाशय पटयता. एक जावन तांचे खातीर आनी तांकां बरी दोतोर आनी शिकोवंक क्रिस्तांव शिक्षण दिवंक वावुरल्यात तुमकां तांच्या वडिलांक हांव सुभाशय पटयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी तुमी आमचे ओटू सहकार दिल्ल्यान हें कार्य आनी ती दोतोरचें दीस बऱ्यान जावंक साध्य जालें. आनी हर एक दोतोरच्या दिसा तांकां स्नॅक्स आनी परत दिल्ल्या कुटुंबांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच तांचो संतोश सदांच मुखार वचून दिवन मागता. त्याच वेळार ह्या कार्याक ह्या भुरग्यांच्या पयल्या कुमगाराक तयारी करूंक वावुरल्या आमची टिचर जसिंता टिचर जसिंता आनी सिस्टर क्लोटिल्डा तांकां दोगांयकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हणाजे कित्याक म्हण सांगल्यार एका भुरग्याक समज दोतोर शिकोवंक तुमकां कस जाता घरा 33 भुरग्यांक तांणी हांगा दोतोर शिकोवची तितलें सुलभायचें न्हय. तांकां सगळ्यांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे संगत वावुरल्यात सगळी तयारी मांडावळ केल्या फादर रॉन्सन पिंटो आनी तांचे संगत वावुरल्यात फादर विवियन रोड्रिगस तांकां आनी आमच्या ऑफिसाच्या स्टाफाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. मस्त वेवस्थीत तरान हें कार्य मांडून हाडल्या खातीर फादर तुमकां देव बरें करूं. भुरग्यांच्या पयल्या कुमगाराच्या संतोशान वांटिल्ले जावंक आयिल्ले सैरे पाद्र्या आसात तुमकां वळख आसा तांची तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी चिंतूंक पुरो तांकां कित्याक कुमगार दिवंक अवकाश दिवना गे म्हूण तें सिस्टमच काडलां तें ना. कित्याक तें मस्त कश्टांचें जाता. पूण इंडिविज्युअली सपरेट कुमगार दिवचे अवकाश आसल्यार ते दाळ आमी दिता. पूण फिरगजेच्या पयल्या कुमगाराच्या दिसा फिरगजेच्या विगारान मात कुमगार दिवचो. त्या देखून आयिल्ल्या पाद्र्याबांक सैऱ्या पाद्र्याबांक आमी देव बरें करूं म्हणटा.
सुबेज तरान गायलेल्या आमच्या कॉयर मंडळीक कॉयर मेस्ट्री ऑझी आनी सर कॉयराच्या संद्यांक देव बरें करूं. वा उरल्या आमच्या सॅक्रिस्टन अरुण आनी तुमकां सुमेस्तां ऑल्टर सर्वसांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दयाकन बसात. गरजेच्यो 4 संगती हांव सांगूंक अपेक्षिता. पयल्यान सर वडिलां तर्फेन आतां एकलो मुखार येता आनी देव बरें करूं म्हणजे उतरां म्हणटा. हाच्या उपरांत आमी दोनी टिचरांक टिचर जेसिंडा टिचर आनी सिस्टरीक हांवें तुमकां दोतोन शिकयल्याक तांकां उगडासाची काणीक दिवंक आसतली. हाच्या उपरांत कोंता आनी बेंतिनीचेर आशिर्वाद आनी चवथ्यान भुरगीं कशें कुमगार काडूंक आयिल्लीं मुखार तशेंच तुमी मुखार येवचें. तुमकां विगार बाप कोंत आनी बेतीन दिता. उपरांत बायबल आनी सर्टिफिकेट तुमकां मेळटा ती तुमी काणून तुमच्या जाग्याक वेचें. हाच्या उपरांत एक ग्रूप फोटो हांगासर काडूंक आसा. भुरग्यांक पयलें तें सांगलां कशें रावचें म्हूण तुमी रावचें. हाच्या उपरांत भायर वता आसतना तुमकां थंयसर स्नॅक्स पॅकेट आसात तुमी ते काणून घरा वेचें. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. दिन वासनेची उतरां हांगासर जमलेल्या सर्व 30 आनी 3 भुरग्यांच्या वडिलां तर्फेन उपकार आठोवची 2 उतरां उलोवंक हांव खुशी व्हरतां. म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. जेजूची ही उतरां आज आमच्या फिरगजीच्या 30 आनी 3 भुरग्यांच्या जिवितांत खरी जाल्यांत. तांच्या जिवितांत पयले फावटी जेजूकुस उंड्या आनी वायना रुपार तांच्या काळजांत स्विकार केला. देवान आमच्या भुरग्यांचेर वतल्या बेसांवा खातीर आनी आपल्या पुताच्या मासा आनी रगत आत्मेक खाण जावन दिल्ल्या खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आयच्या ह्या बागी दिसा 30 आनी 3 भुरग्यांक युकरिस्ताचो साक्रमेंत दिवन ह्या मिसाच्या बलिदान भेटोवन सर्व भुरग्यांक सदांच उत्तेजन आनी मोग दिवच्या आमच्या मोगाल विगार बापांक आमी काळजांत तावन देव बरी करूं म्हणटा. भारत देशाच्या आत्मीक तयारी करूंक आनी आमच्या भुरग्यांक पयले कुमगाराक सर्व रितीन आदार दिल्ल्या आमच्या सहाय्यक विगार बाप रॉन्सन पिंटो तशेंच बाप विवियन रॉड्रिगस तुमकां आमी देव बरी करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानान सहा भेटोवणी केल्ल्या सर्व सेरे याजकांक देव बरी करूं म्हणटा. भुरग्यांक भोव रितीन दोतोर शिकून तांकां युकरिस्ताचो साक्रमेंत घेवन कुमो केल्ल्या श्रीमती जसिंता डिसोजा आनी सिस्टर क्लॉडिया पिंटो तुमकां आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरी करूं म्हणटा. आयच्या मिसाची देवस्तुती अर्थभरीत जावंक आदार दिल्ल्या गायन मंडळीच्या सांद्यांक श्रीमान ऑजवल्ड तुमकां, सर्व आल्तार भुरग्यांक, साक्रिस्तीन अरुण, फोटोग्राफर ऑजवल्ड तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सर्वांक देव बरी करूं म्हणटा. आमच्या भुरग्यां बसोत मागूंक उडास दवरा. थँक्यू. बारा दिसांची भुरग्यांक दोतोन शिकयल्या जेसिंडा टिचर आनी सिस्टर तुमी मुखार येवची आनी विकार बापा तावन एक धाकटी उगडासाची काणीक तुमी घेवची. हांव विनंती करता मनादीक बाप लियो लासरादो तांणी कोंता आनी बेंतिनीचे आशिर्वाद घालच्या.
सर्व आमी उबी रावया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो पास्कांचो गूट भक्तीन आनी भावार्थान संभ्रमूंक तुवें आमकां फोव केलाय. भाग्यवंत माये संगी तुज्या पुताचे कश्ट मरण आनी जिवनपण नियाळूंक आमकां आदार जावच्या. ह्या रोजार मायेच्या कोंताचेर आनी मरये माये मुखान आमकां रक्षण मेळच्या ह्या बेंतीनेचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आनी हे आमचे यात्रेक पयन संपोवन विशेश करून ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत तुज्या हाजीर पोवन सर्गी राजाक येवंक तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमकां फोव कर म्हण मागता हांव. आमेन. सकट सांगात आमी मरयेक मायेक मान करून म्हणया. नामान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडी. आमेन. आतां कुमकाराक आयिल्ले बरी पयलें चेडवां भुरग्यांनी मुखार येवचें, ताचे उपरांत चेडक्यांनी मुखार येवचें.